गोंयरान उदरगत महामंडळान घडोवन हाडिल्ल्या काजू फेस्ट 2024 उक्तावण सुवाळो कांपाल मैदानार व्हडा दबाज्यान जालो। 3 दीस चलपी ह्या सुवाळ्यान कोंकणी कविता सर्तीन फावो जाल्ले पयले 25,000 रुपयांचे इनाम तुळशी बोमकार हे युवा कवयित्रीन कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी स्वीकारले। हे सर्तींतले दुसरे 20,000चे इनाम आर्या दारगळकर जाल्यार तिसरे 15,000चे इनाम सारंग अग्रासनी हांकां फावो जाले। उमेद वाडोवपी इनाम सिद्धांत खांडेकर हांकां फावो जाले। हे सर्तीन गोंय तशेंच देशाच्या हेर वाठारांतल्या वट्ट 66 कोंकणी कवींनी वांटो घेतिल्लो। इंग्लीश कविता सर्तींतल्या जयतीवन कवीचो ह्या वेळार भोवमान केलो। कोंकणी सर्तीचे परीक्षण काशीनाथ नायक आनी गोपीनाथ गावस हांणी केले, जाल्यार इंग्लीश कवितांचे परीक्षण सुभाष करमळकर आनी डॅनियल डिसोजा हांणी केले। वाळपय वाठारांत नवी बाग बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। हे बागेचे काम करपी कामगारांक आदल्या पोलीस क्वॉर्टर्सांत रावपाक मान्यताय दिला, पूण सध्या ह्या क्वॉर्टर्सांची अवतिकाय जाल्ली आसा, तशेंच ते केन्ना कोसळपाचे वाटेर आसा। देखून कांय वर्सां पयलीं ह्या क्वॉर्टर्सांत रावपी पुलीस कर्मचाऱ्यांक दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत केल्ले, पूण सध्या हे इमारतींत बागेचे काम करपी कामगार रावतात। देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला। ताका लागून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। गोंयांत चोरी जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। सांग्या वाठारांतल्या विठ्ठलाचे देवूळ चोराच्या पंगडान फोडले। ही घडणूक शुक्रारा रातच्या सुमार 1.5 वरांचेर घडली। चोरांनी देवाचे 8 किलोचे ब्रह्मावळ चोरले। हे प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कैद जाल्ले आसा। तळव्यान बेगोक बेग पुलिशेक कळीत केले, उपरांत पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। मांडा शिवोलच्या गोलान वाड्यावेल्या लोकांचे उदका खातीर सामकेच हाल जाल्यात। फाटल्या म्हयन्या सावन वाड्यावेल्या लोकांचे नळ सुक्यार पडल्यात। हेर भायल्या कामांक सोडूनच दी पिवपाक लेगीत लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। आमदार पंच तशेंच भौशीक बांदकाम कार्यालयान कागाळी दिवन दिवन थकली। आतां करचे तरी कितें म्हूण थळाव्यांक प्रश्न। गोंयांत 12 आनी 13 मे दिसा पावस पडपाची शक्यताय आसा। ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला, जाल्यार 11 ते 16 मे ह्या काळांत कांय सुवातींनी मातसो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला। फुडले 7 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 ते 36 अंश सेल्सियसा मदीं उरपाची शक्यताय आसा। खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या 5 दिसां खातीर चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बिरेस्तारा चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं आशिल्ले। 11 ते 16 मे ह्या काळांत ओलसाण 80 ते 90% मदीं आसपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उश्णताय निर्देशांक म्हळ्यार जाणवपी तापमान 40 अंश सेल्सियस सकयल उरपाची शक्यताय आसा।
वयाची 85 वर्सां पुराय केल्ल्या संगीता साळगांवकाराचें घर तिच्याच पुतण्यान मोडून उडयलां खंय. घर मोडून उडयल्ल्यान तिचेर आतां बेगर जावपाची पाळी आयल्या. 2 दिसां पयलीं अचकीत कसलीच कल्पना दिनासतना प्रसाद साळगांवकारान आपलें घर मोडून उडयल्ल्याचें संगीता सांगता. थळावी आमदार डिलायला लोबो आनी सरकारान ह्या प्रकाराची दखल घेवन तिका न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी तिच्या जावयान केल्या. 2 दिसां पयलीं संगीता साळगांवकाराचें घर मोडून उडयल्लें. हे विशीं अंजूण पुलीस आनी मार्ना शिवोली पंचायतीन कागाळी केल्ली, पूण कोणेच दखल घेतली ना. देखून आतां करप तरी कितें असो प्रश्न संगीतान तिच्या चेडवाक पडला. चेडवांची लग्नां करून दिल्यात, देखून संगीता घरांत एकटीच रावताली. आतां घरून मोडून उडयल्ल्यान तिचेर आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या. कोरगांव कमलेश्वर देवळा मुखार बहार कोरगांवकर हांच्या स्कॉडा मोटारीचेर आनी ज्युपिटर दुचाकी गाडयेचेर झाड पडलें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन दोनूय गाडयेचेर पडिल्लें झाड कापून कुशीक काडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. मात झाड पडिल्ल्यान दोनूय गाडयांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. घारापूर तिस्क सावन कांय अंतराचेर जाल्ल्या अपघातांत कार चालक सुदैवान वाटावलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्या कुशीक आंबे घेवपाक राविल्ल्या वॅगनर गाडयेक हाडून दुसऱ्या गाडयेन मोखली आनी रस्त्यार 2 फावट पलटी जावन ही गाडी रस्त्या कुशीक थांबली. कार चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. उत्तराखंडाची 4 धाम यात्रा शुक्रार सावन सुरू जाल्या. काल धामेक सकाळी 6:55 वरांचेर केदारनाथाची दारां उक्ती जाली. तशेंच आयज गंगोत्री आनी यमुनोत्री हांची दारां उक्ती जाली. 12 मे सावन बद्रीनाथ देवळान दर्शनाक सुरवात जातली. 10 मे ते 3 नोव्हेंबर मेरेन भक्तां खातीर केदारनाथ देवळाची दारां उक्ती आसतली. 4 धाम यात्रा खातीर आतां मेरेन 22.15 लाखां परस चड भक्तांनी नोंदणी केल्या. फाटल्या वर्सा विक्रमी 55 लाख लोकांनी भेट दिल्ली. बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समितीन लागू केल्ले नेम अशे. देवूळ समितीन भक्तां खातीर कसलोच कडक ड्रेस कोड लागू केल्लो ना, पण देवूळ समितीन मर्यादीत कपडे घालपाचें आवाहन केलां. केदारनाथ धाम देवळाच्या आवारांत मोबायल फोन वापराचेर निर्बंध आसात. देवळाच्या आवारांत फोटो काडप, रील करप वा खंयचोय व्हिडिओ काडपाक बंदी आसा. फाटल्या वर्सा कांय आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले उपरांत देवूळ समितीन हो निर्णय घेतला. श्री लयराई देवीची जात्रा प्लास्टीक मुक्त जावची म्हूण शिरगांवचे सहकारी शाळेन सुरू केल्लें अभियान तुस्त करपा सारकें आसा अशें टीव्ही सिरियल अभिनेत्री तन्वी मुंडले हांणी म्हणून सगळ्यांनी जात्रा प्लास्टीक मुक्त जावचे खातीर सहकार्य करचें असो उलो मारला. शिरगांवची जात्रा प्लास्टीक मुक्त जावची म्हूण फाटल्या सुमार 6 वर्सांच्यान शिरगांवचे सरकारी शाळे वतीन प्लास्टीक विरोधांत जागृती करतात. हाचे पयलीं जात्रेच्या आदल्या दिसा शाळेची भुरगीं शिरगांवा जागृती रॅली काडून फेरयेंतल्या दुकानदारांक कागदी पोतयो वाडटाल्यो. अंदू शाळेन कापडी पोतयो चडशा जाणांक घरा पावयल्यात. जात्रेक येतना ह्यो पोतयो घेवन येवच्यो असो उलो विद्यार्थी आनी पालकांनी मारला.
बॉईंग कंपनीतली भानगड भायर काडपी 2 कर्मचाऱ्यांक मरण आयला। ते उपरांत मेलिसा मॅकेर्टी हाणें आपल्या जिविताक धोको आशिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला। आपूण केन्नाच आत्महत्येचो प्रयत्न करचे ना, आपूण आपलो घोव आनी भुरग्यां वांगडा मजेत आसा असो व्हिडिओ फायझराची आदली कर्मचारी मेलिसा मॅकेर्टी हाणें सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला। ह्या व्हिडिओक लागून बोवाळ पडला। ह्या व्हिडिओन मेलिसा सांगता, आपूण आत्महत्येचें पावल उबारचें ना, पूण आपल्या जिविताक धोको आसा। आपल्या जिविताक कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका फकत फार्मा कंपनी जापसालदार आसतली अशें ती सांगता। मेलिसा मॅकेर्टी हाणें फायबर कंपनीच्या वेंचणुकेचो गैरवेव्हार उक्ताडार हाडिल्लो। ती ह्या प्रकरणांतली विसल ब्लोवर आसा। तिणें कंपनीचे मेलूय लीक केल्ले। मेलिसान फायझराच्या वासिनाक लागून शरिराचेर जावपी परिणाम आनी लोकांच्या मरणाचेर चिंता उक्तायिल्ली। लेखिका श्रद्धा गरड हांच्या अस्तुरगाथा ह्या मुलाखत संग्रहाचे शेनवारा लोकार्पण जाले। कला आनी सांस्कृतीक खात्याच्या सभाघरांत दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक आनी साहित्य रसीक दौलत हवालदार हांच्या हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले। ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक कोंकणी मळावेले मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कुट्टरीन गॅस जोडणी आनी आधार लिंक शिबिराचें आयोजन केलां। तातूंत गिरायकांनी दिल्ल्या गॅसच्या दरान कसलीच सबसिडी आसपाव ना। ते खातीर खंयच्याच गिरायकाक आधार कार्डाक एलपीजी गॅस कनेक्शन जोडपाची सक्ती ना अशें गोंय कॅन हांणी सांगलें। आधार कार्ड लिंकेज सक्तीचे करपा संबंधी खंयच्याच सरकारी प्राधिकरणाची अधिसुचोवणी ना। गॅस जोडणी आनी आधार कार्ड लिंकिंगाक सक्तीचे म्हूण प्रचार करपाचो यत्न केल्यार गिरायक संरक्षण कायदो 2019 खाला कारवाय करतले अशी शिटकावणी राज्यांतल्या भारत गॅस, एचपी गॅस आनी इंडियन गॅसाच्या सगळ्या एलपीजी डिलर्सांक गोंय कॅनान दिला। राज्यांतल्या एलपीजी गिरायकांक आधार कार्ड लिंक करपाक लायल्यार गोवा कॅन कंप्लेंट cell@gmail.com ह्या ईमेलाचेर कागाळ करची असो उलो गोंय कॅनान मारला। भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटीन आधार कार्ड फुकट अपडेट करपाची मुजत वाडयल्या। आता आधार कार्ड धारकांक 14 जून मेरेन आपले आधार कार्ड फुकट अपडेट करपाक मेळटले। हाचे उपरांत तुमकां अपडेट करपाक शुल्क भरचें पडटलें। खंयच्याय प्रकारची डुप्लिकेशन आनी फटवणूक टाळपा खातीर वापरप्यांनी वेळोवेळ आपलो आधार अपडेट करत रावपाक जाय, कारण भारतांत वळखपत्र आनी सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर आधार कार्ड सक्तीचें आसा। आधार अपडेट आनी नोंदणी नियमावळी 2016 प्रमाण वळख पुरावो आनी पत्तो दर 10 वर्सांनी अपडेट करचो पडटा। आधारधारक आपले नांव, पत्तो, जल्म तारीख, लिंग, फोन क्रमांक, ईमेल पत्तो आनी संबंध स्थिती अपडेट करूंक शकतात। 2013तल्या नरेंद्र दाबोळकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आनी शरद कळसकर हांकां जन्मपेट जाल्यार सनातनच्या डॉक्टर विरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आनी विक्रम भावे हांची निर्दोष मुक्तता। तावडे ॲडव्होकेट पुनाळेकर हांनी भाव हांचे निर्दोष मुक्ततेंतल्यान सनातन वेले निर्दोषत्व सिद्ध जाल्ल्याचे राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस उलयलो। जन्मपेट फावो जाल्ले सचिन अंदुरे आनी शरद कळसकर हांची सर्वोच्च न्यायालयान सुटका जातली असो विश्वास राजहंस हांणी उक्तायलो।
पणजी कांपाल हांगा कला अकादमी लागसार आशिल्ले 80 वर्सां आदले लायट हाऊस अत्यंत वायट स्थितींत आसा। पोर्तुगेज काळांत बांदिल्ल्या ह्या लायट हाऊसाचे जायते कडेन सिमेंट गेलां आनी भितरल्या सर्यांक कलम आयला। कला अकादमी फाटल्यान मांडवीच्या तोंडार बांदिल्ले हे लायट हाऊस तातडीन उपाय योजना केली ना जाल्यार मोडून पडपाक शकता। इतिहास अध्यापक प्रज्वल साखरदांडे हांचे मता प्रमाण ही वास्तू ताच्या वारसा महत्वा खातीर सरकारान सांबाळून दवरपाक जाय। जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करून ताका घटपाण हाडपाक जाय, पूण ते आतां खतरनाक स्थितींत आसा असो तर्क दिवन हे इतिहासीक लायट हाऊस मोडपाचे प्रयत्न चल्ल्यात अशें साखरदांडे हांणी सांगलें। शुक्रारा मडगांव फातोडेच्या रवींद्र भवनात मिना बाजाराचे प्रदर्शनाक सुरवात जाली। हे प्रदर्शन 10 ते 26 तारीख मेरेन सुरू आसतले। ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण समाज वावुरपी केतन बाट्टीकार हांच्या हस्तुकी जाले। प्रदर्शनाचो लाभ घेवपाक सगळ्यांनी मिना बाजाराक भेट दिवची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें। काजूचे पीक घेवपाक खूब खर्च येता आनी सरकार सध्या जो काजींक दर दिता ते काजकारांक परवडना। गोंयचे कांय काजकारांचो जाल्यार फकत काजींच्या पयशांचेर उदरनिर्वाह जाता। ताका लागून काजींचो दर वाडून दिवचो म्हूण आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपान मागणी केल्या। तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकां कडल्यान गोंयची काज भायल्या देशांत गेली जाल्यारूच तांकां मागणी वाडटली म्हूण वेळीप उलयलो। पावस तेंकलो तरी मुरगांव नगरपालिका पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करिना अशी कागाळ नगरसेवक सुदेश भोसले हांणी केला। कांय गटारां तुमिल्ल्यान पावसान भरपाची शक्यताय आसा। नगराध्यक्षाक सांगल्यार तो मागीर पळोवया म्हणटा। जाल्यार लोकांच्या घरांक पावसाचें उदक भरल्या उपरांत पळयतले काय अशी प्रश्न नगरसेवक सुदेश भोसलेन विचारला। इलेक्शनाचो काळ आशिल्ल्यान निविदा काडपाक मेळूंक ना। नगरपालिका प्रशासन संचालनालया कडेन निधी घेवन पावस पयलींच्या कामाक सुरवात करतले अशें मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें। गेल्या वर्सा वास्कोन 3-4 कडेन ड्रेनेज बांदिल्ल्यान तितलें उदक भरना अशें ताचें म्हणणें। जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागलो हें सगळ्यांकूच खबर आसा, ताचे पयलींच हो निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो। पावसा पयलींची कामां पावसा उपरांत करपाक रावल्यात काय अशें नगरसेवक सुदेश भोसले विचारता। काजू फाटल्यान गोंयांत आंब्याचें पीक अंदू वर्सा कमी आयलां। हाचें कारण म्हळ्यार हवामान बदल। ताका लागून अंदू वर्सा आंबे बाजारांत उसरात दाखल जाल्ले। तशेंच फुडल्या 8 दिसांत व्हड प्रमाणांत बाजारांत आंबे दाखल जातले अशें गोंय शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आल्फोन्सोन सांगलें। गोंय आंब्याचे प्रजाती भितर खूब गिरेस्त आसा, कारण गोंयांत आंब्याच्यो 80 परस चड जाती आसात। हीच गिरेस्तकाय प्रदर्शीत करपा खातीर शेतकी खात्यान 17 आनी 18 मेक पणजेच्या कला अकादमींत मँगो शो आयोजीत केला, जातूंत वेगवेगळ्या आंब्याच्यो प्रजाती प्रदर्शीत करतले। तशेंच शेतकारां खातीर सर्ती आनी कार्यशाळा आयोजीत केल्यात म्हूण शेतकी खात्याच्या संचालकाची म्हायती।
अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचें उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचें पीक आनीक 10% वाडपाकूय शकता. शेतकाऱ्यांच्या मागणेचेर कोड ऑफ कंडक्ट उपरांत काजी वयली आधारभूत किंमत वाडोवपाचेर निर्णय जावंक शकता अशें मत शेतकी खात्याचे संचालक नबील आफोन्सो हांणी व्यक्त केलां. गोंयांत फळांच्या झाडां भितर सगळ्यांत चड जमीन काजूच्या लागवडी खाला आसा. गोंयांत 40 ते 50 हजार शेतकार काजीचेर अवलंबून आसात अशें ताचें म्हणणें. गोंयच्या उराकाक फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर GI मानांकन मेळटलो, जेणे करून उराकाच्या वेवसायांत वाड जातली अशी माहिती रान विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येची आमदार डॉ. देविया राणे हांणी दिली. ह्या पयलीं गोंयच्या फेणी आनी काजूंक GI मानांकन फावो जालां अशें तिणें ह्या भायर सांगलें. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशीं लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाचो सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरो पियेवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जाल्यात. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय आसतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात.